धारगळच्या इंटेक फार्मा कंपनीतल्या गॅस लीक प्रकरणात पुलिसांनी कंपनीचे धनी डॉक्टर दिवांशू शरण आणि धरमसिंग शरणाक शुक्रारा सकाळी अटक केली। उपजिल्हाधिकाऱ्यान फॅक्टरीक सील मारला। बिरेस्तारा राती दुसऱ्या शिफ्टीचे काम चालू असताना मिथायल क्लोराइड गॅस लीक जाल्ल्यान धारगळ वाठारात बरोच बोळ पडलो। पेडणे, म्हापशा आणि पणजेच्यान आयिल्ल्या फायर ब्रिगेडींनी गॅस लिकेज नियंत्रणाखाला हाडली। फॅक्टरीच्या बॉयलरांचो परवानो 2 वर्सां फाटीं सोंपला। स्टॉक तेंचो आसा तो बंद केलो आनी मागीर ते गॅस स्टॉप जाली। पण कसली गॅस ती तेंची आमी सांगूना आमकां, आमी इन्क्वायरी चालू आहा आनी इन्क्वायरी करता आनी मागीर आमी हें करता। पण कितलो वेळ हो प्रॉब्लेम जाल्लो? जालें म्हाका दिसता 1-1.5 वर जालो तो। आनी तुमकां कोणी कळयलें? आमकां तेंच्या ओनरान कळयलें फोन केलो। पूण हांगा काय कंडिशन कितें आसा? कंडिशन तशें कांय ना, फक्त वास येवपाक लागलो, लिकेज जाली न्ही ती तेंची। आनी कोणाक जीव हानी बी ना कांय ना, तशें कांयच ना। शिफ्टी चालू आसलेले? शिफ्टी चालू होते। पण कामगार खंय गेलेत ते? कामगार भायर सरले वास येतकच। ये हमारा फिनिश गुड है। वो कहाँ बेचता है ये? एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट? हाँ सर। कितना साल से एक्सपोर्ट करता है? हम कर रहे हैं पिछले 4 साल से। 4 साल। इससे पहले कभी प्रॉब्लम हुई? ना, पहली बार हुई है सर। पहली बार। अभी कुछ ये है आपके ये लोगों के लिए कुछ है? लोगों के लिए क्या कंडीशन अभी क्या करना ठीक ठाक चाहिए? कंडीशन है। नहीं, अभी बांस रहे हैं, उसका क्या? उसको बांसने का हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। लाइसेंस आपको दिया नहीं इन्होंने? अभी लाइसेंस तो प्रोसेस में है ना सर। 11 साल का लाइसेंस। 11 की तो कॉपी सर कल आओगे तो दिखा देना। Prima facie it is a negligence on the part of the company. So the owner of the company, one Mr. Divyanshu, has been booked. FIR has been filed, and late night at around 1:30 we sealed the company so that it should not cause any further hazard to the public, for the safety of the public, because safety of the public is the first concern, primary concern. And we evacuated some people and appealed them to go to a safer place, and with the local support, Sarpanch Vijay Pashile, so they took them away in the temple. रायसोलवा वाठारात दोंगरार 35 बंगले बांदपाक दिल्ले लायसन रद्द करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। बेकायदेशीरपणान रान मारून थंय प्लॉट केल्यात अशें थंयचे लोक म्हणटात। प्रादेशीक आराखडो 2021 सरकारान रद्द केल्ल्यान रायच्या ह्या बंगल्याक दिल्ले लायसन बेगोबेग रद्द करचे अशी मागणी लोकांनी केल्या। Rai villagers who have got good interest, even plenty of ladies, numbers of ladies have come here, and they sent a message that there is some illicit cutting in this good forest area, and this area has been developed into plots, and people are making some roads, and some construction is going up there, and in doing so they have cleared this area, burnt or cut some trees. That I will see, and I will take necessary action. I have to find out who are the persons responsible for this. I have to get their names, addresses. I will call them. I will call for their whatever documents, paper they have got, and whether they have applied legally anything for that, and subsequently I will initiate action. You don't provide them any amenities, and last time तुम्ही एक वोट बँक पॉलिटिक्स करून त्यांना हाडटा सोडटा हांगा, आनी मागीर हे प्रॉब्लेम आमी घेवन बसचे पडटा। म्हणून आमकां असलो वास बीस आमकां कांय घेवपाक नाका आनी हे करपाक नाका म्हणून आज आमी हांगा आयिल्ले कडेन आसा। आतां डिमांड कितें तुमगे? आमचो डिमांड म्हळ्यार कितें, एट दिस थिंग वॉट एवर दॅट रिजनल प्लॅन 2021 प्रमाणे पळय तेणें परमिशन दिल्ले कडेन आसा तो आमी रिवोक करपाक सोदता। आनी अशेंच म्हणून आमी सगळ्यांक बरयलें आनी आय एम गिविंग द रिप्रेझेंटेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, एंड आय एम गिविंग द होल फायल एज टू वाय हाव दोज नेसेसरी परमिशन्स आर गिविंग, तें मातशें तुमी पळोवचें आनी हेजेर एक्शन घेवची म्हणून, कित्याक हांगा असले आमकां प्रोजेक्ट येवपाक नाका। कला अकादमीन पयलेच फावट आंबेडकर जयंती मनोवपाचें थारायलां। शेनवारा सांजे ही खासा कार्यावळ जातली। ते भायर दिनानाथ मंगेशकर पुण्यतिथी आनी हेर जायत्यो कार्यावळी फुडल्या 15शीत जातल्यो। कला अकादमीचो रंगमेळ पंगड आयर्लंडात डब्लिनात वतलो अशें कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघान मिडियाक सांगलें। 24 तारखेर मास्टर दिनानाथ मंगेशकर यांची जयंती आसा, जन्मदिवस, पुण्यतिथी। ह्या पुण्यतिथीच्या निमतान आमी एक खासा कार्यक्रम आयोजित केला। मास्टर दिनानाथान गायिल्लीं जी नाट्यगितां आसात त्या नाट्यगितांचे साभिनय सादरीकरण गोयच्या कांय प्रसिद्ध अशा गायक कलाकारां कडच्यान खास आमी ही पदां म्हणून घेतले। तियात्र दीस, तियात्र अकादमी आणि कला अकादमी हांच्या संयुक्त विद्यमान आमी हो तियात्र दीस मनयतात, आनी ह्या दिसा आमी 6 प्रसिद्ध अशा तियात्र माचये वयल्या कलाकारांचो सन्मान करतले।
कला अकॅडमीन बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करची, पण तो कार्यक्रम बेश्टोच भाशणबाजीचो जावन न जाता एक कितें तरी कलात्मक कार्यक्रम बाबासाहेबांच्या स्मृतीक अर्पण करचो. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी 14 तारखेर सांजचो 6 वरांचेर रंगला भूमीचा नवा नूर हो एक खास कार्यक्रम औरंगाबाद वेल्यान आमी आमंत्रीत केला. आय हॅव टू गिव यू अ व्हेरी गुड न्यूज that the repertory of Kala Academy has been invited to perform in Dublin, Ireland, to stage 2 plays in English, The Post Office and The Red Oleanders. कामिल सिमोश केपी पालिकेचो उपनगराध्यक्ष जाला. ताका बिनविरोध वेंचून काडलो. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर कामिलाचो एकच अर्ज आयिल्ल्यान तो बिनविरोध वेंचून आयलो. थळावो आमदार बाबू कवळेकारान कामिलाक परबी दिली. वायट चेअरपर्सन म्हाका केल्लो म्हणून आमचे सगळे कावन्सिलरांचो उपकार आसा आनी चडांत चड आमचे मोगाचे आमदाराचो उपकार आसा आनी चड हांव आमदाराक शाबासकी दितां, कारण आमदाराच्या मोगान सगळे कावन्सिलर आमदाराचे बराबर वता आनी आमदाराच्या उतरा भायर केन्नाच चलना. तरीक आसतना लेकून आमदारान आपली मोगान आनी तेम सगळ्यांनी एकठांय राबोवन हांवें कांय मांड नासतना म्हाका आज वायट चेअरपर्सन केला. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.